सुरुवात कमी गायन घेऊया 837 पेज 20. Devacha putra undum tuka Mariecha burga amcha bava Tuzo mogolku utordita Kar santam tuzo patlau kurta Tuzo mogolku utordita Kar santam tuzo patlau kurta Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो बोगाळ बाबडीनो आयज पवित्र सभा रुजाय सायबिणीचो उगडास करता आवर लेडी ऑफ रोजरी आंकुवार मारयेन जावं फातिमा शारांत लूट शारांत दिश्टी पडून रुजाईचे मागणें करूंक आमकां उलो केला संवसाराच्या शांती पासत मागूंक ओतमे साल्वार करूंक दोर दिसाक आमी हे रुजाईचे मागणे तेर्साची मागणी आमी करता आमचो संबंद आमी देवा थंय घट करता आंकुवार मारयेन देवाच्या उतराक होय म्हणलें ताचो वाव आपल्या जिवितांत शार्ती पावयलो दोर दिसाक मागण्यांतल्यान आमी देवाच्या उतराक होय म्हणूंक ताचो वावर आमच्या उतराक कोन्यांतल्यान आमी शार्ती पावूंक आमकां ह्या मिसान कृपा आनी बोड मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर सगल्या आमच्या पातकांचो आमी उगडास करया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुदान सांगवार बरें सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklutko Somia kaklutko Krista kaklutko Krista kaklutko Somia kaklutko Somia kaklutko. प्रार्थुया हे मिसा भेटयता बजिलियो आनी मिनोशकाडाये सांच्या देसा बसत
देवान तांकां बरी भलायकी तांचे शुभ आशिर्वाद घालून मागुया. तशेंच आयज आमचो पादविगार आपलो जल्माचो दीस समोरता. ह्या मिसाचे भेटेन ताका कुडी आत्म्याची भलायकी मागुया. देवान ताचेर ताच्या वावराचेर शुभ आशिर्वाद घालून मागुया. जायतो लोक पिडेन कश्टावता तांकां पेकोवणी फावो कर म्हूण. जायतीं जाणां भुरग्याच्या देण्याक आशेतात तांकां भुरगे फावो कर म्हूण. जावं कुटुंबान मोग एकवट शांती आसूंक आमी आमच्या भुरग्यांक बरे देखीन वाडोवंक हे सगल्या इंतेसा पासत आमी ह्या वेळार मागुया. सर्वेस्परा तुझ्या दुतान आमकां कोडयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणू जाल्या. ताच्या कोश्टां आनी कुर्सां वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आनी पावशाक आमच्या काळजांनी तुजी कुर्फा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिवं तुजे सगळे पवित्र आत्मेचे एकपणान जो जियेतान रातभर चलयता सासनाच्या आसना. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. जैतुनाच्या दोंगरात थावन सीस जेरुजाल्याक परतले. एका सोनवाराचे वाटे इतलो हो दोंगर जेरुजाल्याक लागीं उरता. शारान भितर सोदतोच ते रावताले त्या उंचल्या कुडान गेले. ते ये पेद्रू, जुवांव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, तोमे, बार्तलोमेव, माथ्यू, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी उर्बेवोन शिमाव आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूचे माये मारये आनी ताच्या भावा भयणी बरोबर तशेंच हेरा ओस्त्र्या सांगाती ते सगळे एकाच मनान मागणें करीत आसले. देवाचे उतोरे. जाबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. potun म्हणुया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोनीचे दीस घाली. सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोल बोलिश्टान म्हाका केल्लीं ओजेपां पवित्र ओचीत सदां ओचीत ताचें नांव. जाबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. आपली भक्ती कोतेल्या ताय आमचो देव पिणके पिणकेन काकलूत दोया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पर काळजान मनान वर दत्तल्यांक धांवडायता. जाबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. पदवेदारांक सोदरा वेले शेवटिता. ल्हानविकांक तो माय मोगान वयर काडटा. बुकेलेल्यांक दादोस कोता देण्यांनी. ग्रेस्तांक जाल्यार हाली करून परतिता. जाबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दोयाळ मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बाळगिता. अब्राहमाक आनी ताच्या दोन पुतांक दिल्ले उतर विस्वासी देव सांबाळटा. जाबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. सर्वेस्पराक zoi zoi. सर्वेस्पराक zoi zoi. सर्वेस्पराक zoi zoi. सर्वेस्पराक zoi zoi. बागीवंत आंकवार मारये तूं सोदो तूं भोव मानेस्त. कित्याक जेजू आमचो देव
प्रमाणीकपणाचो सूर्या तुजे थाण उदेवन आयलो. Sorvespora, soy, soy, sorvespora, soy, soy, sorvespora, soy, soy, sorvespora, soy, soy. Sorvespo तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. सोव्या म्हयन्यांत नाजारेत नांवाच्या गालिलांतल्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एक आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या गोरोण्यांतल्या जुझे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोल्लोरे, सर्वेस्पोर तुजे सोवे आसा. ही ताची उतरां आयकोन ती एकदम घाबरली आनी एक नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारिये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेत जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराची पूत म्हणटली आनी ताच्या बापायक दाविदाचें शिवासण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोराण्याचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें रायज केन्नाच सोंपचें ना. मारियेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादले लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजे सावडी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तान जल्मतल्या त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळे, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिराये एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वाजडी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारियेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकर, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरां परमणे. आनी देवदूत तिचे सरशिल्लो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचे शिव तो महान हे. Wakani tuka Krishna. मोगाळ बाबडीनो, आयज पवित्र सभा रुजाय सायबिणीचो उगडास करता. आवर लेडी ऑफ द रोजरी. आमी सगळीं तेरेसाचे मागणे करता आमच्या कुटुंबान, जावं आमच्या खासगी मागण्यांत आमी तेर्स करता. तेच भाशेन ह्या तेर्साच्या मागण्याचेर आमी एक ल्हानसो नियाळ करुया. रोजरी कम्स फ्रॉम द लॅटीन वर्ड रोझारियम. रोझारियम म्हणल्यार अ गार्लंड ऑफ रोजीस, अ बेड ऑफ रोजीस. आनी खंय आदली क्रिस्तांवां बिड्स घेवन खंय देडशी आमचे बाबा म्हणटाली वो देडशी स्तोत्रां वाचतालीं. तेच भाशेन तेन्ना हे तेर्साचे मागणे तितले नासलें, पूण फकत ती आमचे बापा ही मागणी करतालीं. उपरांत ती देडशे नोमान मरे म्हणपाक लागली. जेन्ना 15 मिस्तर आयले तेन्ना 150 नोमान मरे म्हणटालीं. 12व्या शेंकड्यांत खंय आंकुवार मारिया भाग्योन दुमिंगाक सेंट डॉमिनिकाक दिश्टी पडली आनी तेन्ना तिणें हे तेरेसाचे मागणे
हे भागयोताक दिले आनी ते चडोय म्हूण ताचे लागीं मागले. उपरांत 15व्या शेंकड्यांत 1571 वर्साक एक व्हडलें झूज जालें, द बॅटल ऑफ लेपांतो. आनी तेन्ना खंय मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हांचे मदें हें झूज जालें. आनी तेन्ना खंय पाप साहेबान मागूंक लायलें की तेरसाचें मागणें करात, आनी जर तर तुमी तेरसाचें मागणें करतल्यात तुमकां जैत मेळटलें. आनी खेरीत भाशेन ह्या तेरसाच्या मागण्या वरवीं खंय हें झूज क्रिस्तांव लोक जिखूंक पावले. आनी तेन्ना खंय पाप साहेब पायस V ताणें खंय ताका नांव दिलें आ लेडी ऑफ विक्ट्री, जैताची आवय. आनी उपरांत तिका रुजाय सायबीण आमी म्हणूंक लागली. मोगाळ बाबडीनो, कशे तरेन आमी हे रुजायचे मागणें करता काय, आमी सगळीं हे मागणें करता. खेरीत भाशेन हांगासर तेरसाचें कोंत आसा. जेन्ना आमी ह्या कुर्साचेर आमचें बोट दवरता तेन्ना आमी सोत मानता म्हणटा. आनी सोत मानता तातूंत 12 सोतां आसात जेजूच्या जिविता वयर. आनी 12 सोतां आमी आमच्या जिवितान आमी सोत मानून घेता. उपरांत एक मोठो बीड आसा. खेरीत भाशेन तेन्ना आमी आमचे बाप्पा म्हणटा. आमचे बाप्पा हे मागणें जेजून आमकां दिल्लें. आनी आमचे बाप्पा हे मागण्यांत 2 तरेचे संबंद आसात. आमचो संबंद देवाताय आनी आमचो संबंद आमच्या पेलेताय. उपरांत आमी 3 नोमान बरें म्हणटा. हे 3 नोमान बरें कोणायता द थियोलॉजिकल वर्च्यूज ऑफ फेथ, होप एंड लव. मोग, भावार्थ आनी बरवसो हे 3 गूण आमी आमच्या जिवितान आपणावूंक कितें भाशेन हे 3 नोमान बरें म्हणटा. आनी उपरांत आनी एक बीड आसा. आमी उपरांत मोहिमा बाबा म्हणटा दाखोवपाक की आमी पवित्र त्रित्वेक उलो मारता. मोगाळ बाबडीनो, जेन्ना आमी हे तेरसाचें मागणें करता आमी नोमान बरें म्हणटा. नोमान बरें खंयसान आयली काय, कितें भाशेन नोमान बरें आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. आयच्या शिव वर्तमानान आज बडवो म्हणटा नोमान बरें कुरपेन बरलोले सर्वेस्पर देव तुजे सोवे आसा. ही आज बडव्याची उतरां हांगासर मेळटात. आनी उरलोले मागीर वस्तुऱ्यां भितर तूं सदय सदय तुजें खोशेचें फळ ही एलिझाबेथ आंकवार मारेक म्हणटा. हे नोमान बरें मागणें आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. जाल्यार भाग्योत बरें हें मागणें इगोर्ज मातेन जोडलेलें कितें भाशेन आमकां सगल्यांक आमच्या पातकांतली निवार म्हूण. पयलीं 15 मिस्टर आसले, आतां 20 मिस्टर आसात. कितें भाशेन आमचे पाप साहेब भाग्योत जोआंव पावल दुसऱ्यान हे आमकां हे मिस्टर दिल्यात. हे आख्खे मिस्टर जेजूचें जिवीत, जेजूचें कोश्ट, जेजूचें मरण आनी जेजूचें जिवंतपण आनी तेच भाशेन आंकवार मारेच्या जिविता वयर हे सगळे नियाळ करतात. जेन्ना आमी तेर्स करता आमकां कितें मेळटा काय, भाग्योन जोआंव पावलो दुसरो आमचो पाप साहेब अशें म्हणटालो द रोजरी इज माय फेवरेट प्रेयर. पाद्र पियो म्हणटालो हें एक हातयार सैतानाचेर आड झुजूंक. जेन्ना आमी तेर्स करता आमच्या जिवितान आमकां शांती मेळटा. जेन्ना आमी तेर्स करता जेजूचें जिवीत आनी आंकवार मारेचें जिवीत आमी नियाळटा. जेन्ना आमी तेर्स करता सैतानाचेर वायटाचेर झूज व्हरूंक जैत जावूंक आमकां आदार मेळटा. मोगाळ बाबडीनो, न्हय फकत आमच्या कुटुंबान पूण आमच्या खासगी जिवितान हे आमी तेर्साचे मागणें करुया. आनी खेरीत भाशेन जी आमकां फळां मेळटात ह्या तेर्साच्या मागण्या वयर आमी आमच्या जिवितान आपणावया. मोगाळ बाबडीनो, एका दिसाक खंय 2 मनीस खंय ट्रेनीन प्रवेश करताले. एक तरणाटो खंय आनी ताचे ऑपोजीट एक जाणटो मनीस बसून आसलो. आनी तरणाटो खंय एक सायन्स स्टुडंट आसलो. आनी हो जाणटो मनीस खंय आपल्या हातान रोजानाचें कोंत घेवन खंय तेर्साचे मागणें करतालो. आनी हो तरणाटो खंय ताची फकाणां करतालो. मागण्या वरवीं कितें मेळटा, मागण्यान आमकां कांयच मेळना. सायन्स सगळें घडयता, सायन्सान सगळें मेळटा. आनी उपरांत खंय हो जाणटो मनीस ह्या तरणाट्याक विचारता तूं खंय वेताय. आनी हो तरणाटो म्हणटा हांव एका व्हडल्या सायंटिस्टाचें उलोवप आयकूंक वेता. आनी तेन्ना खंय हो तरणाटो ताका विचारता तूं खंय वेताय. आनी तेन्ना खंय हो जाणटो मनीस आपलें कार्ड काडटा आनी ताचे लागीं दिता. आनी थंयसर बरयलेलें आसलें
डॉक्टर लुईस पाश्चर तोच तो सायंटिस्ट जो हे उलोवप दिवपाचो आसलो. आपल्या जिवितान व्हडलो मनीस आसलो पूण ल्हानवीक जालो. ल्हानविकायेंतल्यान आपलें जिवीत तो जियेलो. मोगाळ बाबडीनो, आयच्या पयल्या वाचपान जेन्ना जेजू स्वर्गांत चडलो, शीस एके भाशेन एकवडे जमा आसले आनी तांचे बरोबर आंकवार मारिया आसली. थंयसर ती मागणें करताली आनी मागणें करून देवाक ती उलो मारताली. जाल्यार आयच्या शिव वर्तमानान आमी आंकवार मारयेचे आपोवणें आयकलां. हे आपोवणेक आमकां 4 भाग मेळटात. पयले म्हणल्यार द कॉल, उलो मारता. तुका देवान आपल्या पुताची आवय जावंक विचून काडल्या. दुसरें म्हणल्यार आंकवार मारय एके भाशेन नाकारता. ती विचारता हें कशें घडटलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना. आनी उपरांत आज बडवो तिका आस्वासन दिता आनी म्हणटा जो भुरगो जल्मतलो तो पवित्र आत्म्या उद्देशी जल्मतलो आनी तुजी सोयरी एलिझाबेथ जाणटे पिरायेर घर सांबाळल्या. आनी उपरांत शेवटाक आंकवार मारया म्हणटा होय ही आसा हांव देवाची चाकून, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरां पोरमोणें. मोगाळ बाबडीनो, ही आयची परब आमकां कितें शिकयता काय? पयली वस्त म्हणल्यार देवाच्या उतराक होय म्हणूंक आमच्या जिवितान देवाचो वावर फुडें व्हरपाक. दुसरें म्हणल्यार आमी तीरपणान मागणें करपाक, शीस आनी आंकवार मारे मागणें करून आसली आमी मागणें करुया. तिसरें म्हणल्यार हें तेरसाचें मागणें आमच्या कुटुंबान आमी दर दिसाक करचें, न्हय फकत ओतुंबराच्या म्हयन्यांत सदांकाळ आमी करुया. केन्ना? कारण जो कुटुंब बरोबर मागणें करता तो कुटुंब बरोबर आसता. आनी चवथें म्हणल्यार आमच्या जिवितांतल्यान जेजूक परगटूंक गोवाय दिवंक ह्या मिसान आमकां कृपा आनी बोड मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी मागण्यांक आपल्या संस्काराल्या जिविताचे हात्यार करून बापा सवें आपलो संबोन तीर करूंक वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. दर एका क्रिस्ती कुटुंबान मागण्यांक पयलो वयलो जागो दिवंक आनी एकामेकाच्या सांगाताक मागण्यांत दिसाच्या दिसाक वेळ सारूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आयज आमचो पादविगार दोतोर सुकोर मेंडीस आपलो वाडदीस मनयता. तर बापाच्या मोळ्यांत वावरूंक ताका कुडी ओतम्याचे पुस्कोल देण्यांनी भरूंक बागयोंत आंतोनीचे विनवणीन बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आयज बागयोंत आंतोनीचो दीस भोगतीन पाळटना आनी सगळ्यो आमच्यो गरजो ताचेच मोजोतीन देवा मोरयांत उबारतना
आयचे इंतेसां भेटयतल्या बाजिलियो आनी मिनोस्का डायस हांचेर आपलो आशिर्वाद घाल म्हूण देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. ओगेपणान जें कितें तुका मागूंक जाय तें भावार्थान भाग्योन तातूंतशी मजतीन देवा मुखार दवर. भू मोगाळ बापा दुयेनी आमची मागणी आयकून घे. आंकुवार मारये भाशेन सदां काल तुज्या उतराक होय म्हणूंक जिवितान ल्हानवीक जावंक आनी ल्हानविकायेंतल्यान तुजो वावर फुडें व्हरूंक तूं आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया. C23 पेज 38. Que lo le picos vivaura Cantau papaicia disa Amcia tatantos dirupa Amcia tatantos dirupa Carlo loros muncia vola Ortau papaicia disa Amci calzin soria rupa Amci calzin soria rupa Osvaldonia vortanațu Auretai tu betoi lolo Iensai soda tu capete Orbilo le tuci rosni Osvaldonia vortanațu Auretai tu betoi lolo Iensai soda tu capete Orbilo le tuci rosni मोच्या भावा भयणीनो मोच्या तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमचे अनाखी पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस्पोर मानून घेव. बापा आंकुवार मारयेच्या हातांनी ही आमची देणी तुका आमी भेटोवन दिताव आनी तिच्या आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे गूट नियाळून आमचें जिवीत बदलून जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें जा म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काडी आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकुवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताड्यार आमी तुका वाखाणटाव तुका वोन दिताव तुजी किर्दी परगडटाव. आपल्या आंकुवारपणाची व्हडबीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तेणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. Povid, 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 povid,
dolbaranzo sorbis portum, Sorgani sonser por la turcia, voivovan, utsorgi, tu caso Isus, sorves poracina vi, yeltata caso, utsorgi, tu caso Isus. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर, तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तीच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचे मोक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotuja. Tuncia cursa ali ponoci von pona, urvitu venamka suroi somia. Samsaracha sorvondara, ahamchi sorvonko. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वांची खास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागियोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोणी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गोणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवस धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे शागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसडीत मुखामळ पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मारये देवाची माई सांगाती, तिचो पोती बागिवोन सुजे, बागिवोन धर्मदुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. Amen. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी सगळीं दीर्घ घेवन बुडया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय समकाय येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या षडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमान तुजी सासण्याच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्तातून तुज्या दोन मृताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावात्याचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरपणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेतान राजव चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेली संसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबर ना पूण The Holy Communion is reserved only for those who are baptized in the Catholic Church and for those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of other sacraments. If any non-Catholics are present, or persons of other faith, a person who do not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. कोमियांच्या वेळार आमी गायन घेवया D9 पेज 51. तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. बापान तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें. बापाच मोगान तूं रावलो तुशीच आमी तुज्यान रावचे. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो.
एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो बापाच मोग तुजी ताच्यो आज्ञा सदां पाळू आमी तुज्या जियेतोल्या तुजी आज्ञा तोशेच पाळू एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो आमकां झगडा तूं म्हणनाय इश्टा इश्टिणी आपयताय तुज्या बापाचे गुट सोगले इश्टा इश्टिणी गुगोटाय एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो प्रार्थुया देवा आमच्या प्रितीच्या बापा ह्या पवित्र संस्कारान तुज्या पुताचे मरण आनी पुनर्जिवनपण संतोश बरीत काळजान आमी परगट्टाव हे आमचे सोडवणेचे गूट हांगा भोगतीन समोरंबून आनी ते आंकवार मारेचे गुलाब माळीन भोगतीन नियाडून ह्या संवसारान जेजूक ताच्या संतोषांनी आनी कश्टांनी आमी एकवटूं आनी मेल्या उपरांत ताच्या वैभवान वांटो घेवंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन बसुया भाग्यवंत आंतोनीची माज सरपेंत हातान धरून आमच्या सोविनस स्टोरान विक्रेक मेळटा तुमी त्यो घेवच्यो तुमकां कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर हायसीन कुमसुदोरींत आसा सिस्टर सेंड्रा कोंकणींतल्यान कावन्सिलींग करता आनी फादर दानम इंग्लिशींतल्यान कावन्सिलींग करता तांचे दोगांयचे कॉन्टेक्ट नंबर आमच्या नोटीस बोर्डार घातलेले आसात गेल्ल्या मोगाळ बाबळींदो तुमी हांगासर हांकां स्टँडर्ड म्हणटात स्टँडार्डो 3 आनी 2 5 आनी सान फ्रांसीस ऑफ आसिसी हाची माज आहा 4 तारखेर सान फ्रांसीस ऑफ आसिसी हाची परब तुमी आयकला हांव मिस करता आसतना ताचें नांव घेता तो आल्तार वयर तो आहा आनी ही माज 100 आनी मायज वर्सांची ही नवी गोर्ज बांदल्या तेन्ना ही POPची माज थंय आसली ती मोडल्या देखून ती आमी काडली आनी नवी घातल्या वयर
ती मागीर हांगा दवरल्या कित्याक त्या दिसाक साडे 4 तारखेर 5:30 वाजताच्या मिसा आमी कॉन्फ्रेरियांची उत्सवीक परब केली. आमच्या हातून सिओलांत 3 कॉन्फ्रेरी आहा. पयली आमची इगोजेची कॉन्फ्रेरिया de Santísimo Sacramento e Suas Reunidas, symbolized by that flag. मागीर मार्ना कोपेल आहा ताची कॉन्फ्रेरिया San Sebastián कॉन्फ्रेरिया. आनी मागीर कोपेल आहा पोर्तावाडो आंगुस्तिया सायबीण कोस्टोतोली सायबीण तिची कॉन्फ्रेरिया. ह्यो 3 कॉन्फ्रेरी. पूण आदी आमचे इगोजेन जायत्यो आसल्यो. San Sebastiánची कित्याक तें कोपेल 150 वर्सां जाली, हें कोपेल 80 वर्सां, ताचे आदी इगोर्ज. पयली 16व्या-17व्या शेंकड्यांत 1600 हो बावटो सिल्काचो तेदनाचो तो म्हाका भितर मेवलो आनी ह्यो सगल्यो वस्तू म्युजियमाक भेटल्यो. तो तेदनाचो दाखयता इतल्या वर्सांची परंपरा आमचे इगोजेन कॉन्फ्रेरियाची. मागीर सांत आंतोनीची आहलोली कॉन्फ्रेरिया हेच इगोजेन सांत आनांची आहलोली, ताच्या फाटल्यान सांत आनांचो बावटो आहा. मागीर गिया सायबीण आनी ताच्या फाटल्यान सांतिस्मा आहा आनी अलोयशियस गोंजाका हांगा आहा. हे भाशेन इगोर्ज कॉन्फ्रेरींनी बोल्लोली आनी ते पासून म्हाका दिसलें व्हडली समारंभणी केली. तुमी युट्यूबाचेर कॅप्चर काफ क्रिएशनाचेर पळयात. ती केरीत समारंभणी आमी केली. देवाक आर्गां दिवंक फ्रांसिस्कान मिशनरांनी आख्ख्या बार्देसान बावड धाडलो आनी हांव म्युजियम पळय करूंक सोदतां. चडश्यो वस्तू बार्देसच्यो हांवें कोणाच्या घरांतल्यो आनी कोणाच्यो म्हाका दिल्या तो एकठांयल्यात. बार्देसच्यो चड, साश्टींच्यो भोव थोड्यो आहात. ते म्युजियम इट वूड बी म्युजियम ऑफ फेथ टू शो द लेगसी ऑफ द फ्रांसिस्कन्स हू ब्रॉट फेथ आख्ख्या बार्देसान. हें तुमी जाणा जाल्यार पयली इगोर्ज रेज मागूस, दुसरी इगोर्ज ऑरफोड्या पवित्रीत भेटयली, तिसरी इगोर्ज कांदोली बोरवंशाची सायबीण, चौथी इगोर्ज साल्वादोर दु मुंद, 5वी इगोर्ज नेरूल, 6वी मांय दे देवस. ही इगोर्ज ही म्हणजे हांगा आसतना ती गांवचो बडा आहलोली. सो ह्यो 6 इगोर्जो पयलींच्यो. हाचे फाटल्यान मागीर आल्दोना म्हणजे उपरांतली. हे भाशेन आमच्या लिली बुलेटिनाचेर सगल्यो 12-18 इगोर्जो खंय बार्देसांत आयल्यो ती हिस्ट्री आमी घातल्या आनी हिस्ट्री समोरमल्या. आनी फ्रांसिस्कान पाद्रींक आंकवारमरेचें देवस्थान आसलें पासून वयर इगोर्जीच्यो तुमी AM पळयतात. म्हजे कडेन विचारतात AM कितें? आवे मरिया नमान मरिये. कित्याक फ्रांसिस्कान पाद्री मारयेची बोगती शिंपडायताले. ताच्या अदीक डोमिनिकान पाद्री ते इलियासाक ताणें दिला बावड. आमकां बार्देसान फ्रांसिस्कान ते पासून म्हाका जाय हो बावाड समारंभ आमकां सान फ्रांसीस हांगा येवंक ना. सान फ्रांसीस साश्टीन हांगा फ्रांसिस्कान पाद्री. ते पासून तुमी जी जाय ती बार्देसची आहात देवाक दिवसात तुमच्या बावार्थाच्या देण्या पासून जे फ्रांसिस्कान पाद्रीने हाडला ते पासून मुद्दम आज मुंगडार देखून ह्यो सगल्यो वस्तू हांवें दवरल्यात. आज म्हजो वाडदीस आनी तुमी आयकलां. हांव देवाक दिनवासतां आयच्या दिसा पासून. जरूर हांव केन्नाय समारंभ हांव नान जाता पूण आतां ही 2-3 वर्सां सगलीं सांगता तरीके तूं कित्याक धांवताय पोळ काडटाय हांगा राव. आनी आयज मुंगडार पडलो, पोळ काडूंक जायना, रावचें पडलें. आनी हांव तुमकां दिनवासतां. तुमी म्हजे पासत मागलां देखून आनी सगळे तुमी म्हजे पासत कितें करतात सॅक्रिफीस तांचे पासत. आनी हांवूय तुमकां भासायतां म्हज्या मागण्यांचो तेंको फिरगोजकारांक पयले सुवातेर आनी मागीर तुमी मुंगडाराक हांगा चुकोय नासतना येतात तांचोय तुमचे पासत हांव अदीकूच मागतां. आदले सांजे सुरू करूंक मागतां आनी आयज सांजे कोबार करतलो तुमचे पासत. ते भायर मिसांतूय मागतां. तुमचे सोमेस्तांची देवान आपली विंच दोली आशिर्वचनां राशींनी ओतो म्हूण मागतां. जें कितें तुमी करतात आमची इगोजेक ताचे पासत तुमकां दिनवासतां. आनी तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवान आपली विंच दोली आशिर्वचनां ओतो म्हूण मागतां. उबी राव. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासू तुमची सवय असो आणि सोर पदवीदार देव बाप
आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून या जेदूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. भागिवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणे. भागिवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बोरवशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका भागिवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवाईच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर मोचें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर मोचें मोन जाणवाईन. पेटोय मोचें काडीच प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इस्ता हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उशीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काडीच तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेसू तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. भागिवंत आंतोन दुखेस्ताच्या बुजवणरा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजें हुस्कें आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकान पळय. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीच मेळून घे. ओसोऱ्याच्या भागिवंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवेदार मसोतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवाडाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्याक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरें गोंयत जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेले हिणाक स्वताच्या अनुराच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं दमनासतना विनोदी कर. आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243.